नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक येवकार. सद्याक मडगांवाक भितर वेगवेगळे प्रश्न निर्माण जाल्यात आनी ताजे परस व्हडलें म्हणजे आतां नगरसेवकच एकमेकाचेर आरोप करपाक लागल्यात. म्युनिसिपालिटी सारकी चलना, SCPDचें प्लॅनिंग सारकें ना, मडगांवाक आमचे कचऱ्याचो प्रॉब्लेम आसा, आमचे येरादारीचो पयणी जावपाचे प्रॉब्लेम वाडल्यात. आनी अशें हें जर पळयल्यार मडगांव म्हणटा ताका प्लॅनिंग आसा काय कितें ह्या शहराक असो एक प्रश्न निर्माण जाल्लो आहा. आनी ह्याच हाजेर आमी ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर चर्चा करपाक आज आमचे भितर आसात दीप बाब कारापुरकार. दीप येवकार तुका. दीप बाबाची वळख करून दिवपाची जाल्यार ते एक सामके प्रतियश म्हणटा तशें बिल्डर, पूण इतलीच तांची वळख करून दिवप तांचे व्यक्तिमत्वाचेर केलो तो अन्याय जातलो. म्हणजे दीप बाब म्हणटा ते एक सुरवातेक ताणें कविता केल्यात, एक बरो कलाकार, कोंकणी गिताच्या हातूंत भितर वेगवेगळे नवे ट्रेंड्स ताणें हाडले. दीप आनी ताजे परस सगळ्याक व्हडलो बुरताय हाजे परस दीप म्हणटा तो म्हाका दिसता मडगांवाचेर काळजात साकून मोग करपी एक मडगांवकार. ही तुजी खरी वळख आसतली. सो ह्याच फाटभुंयेचेर हांव तुका विचारपाक सोदता, आज तूं जेन्ना आमचे पयलीं तो दरवट आसा थंयच्यान येता आनी तुका ती आजची म्युनिसिपालिटी दिसता, ताजो पेंट गेला, खंय ते प्लास्टीक लायिल्ले आसात, खंयची आमची ताजे झाडां आयल्यात आनी पळोवपाक दिसता की हे मडगांवकार म्हणून तुका एज अ मडगांवकार म्हणून हे पळयतकीर कितें दिसता. कारण ते म्युनिसिपालिटी म्हणजे एक तेंपा मडगांवचें भुशण ती बिल्डींग आसा ती आर्किटेक्चर वायज आनी हे जर पळयलें तितली आनी बरी आनी खंयच नासतली असली हे आहा. तुका कितें दिसता? पळय, मडगांवची याद म्हणल्यार यादी परस मडगांव कित्या खातीर लोकांक पयलीं म्युनिसिपालिटी दाखयता. हय. आनी गार्डन एक पयलींचें, हय. आनी मागीर होली स्पिरीट स्क्वेअर, हय, ते पोर्चुगीज पयलींचे जे कॉलोनियल आसा पळय ते मडगांव. मागीर मुखार पावतकर मडगांव तितल्या पुरतें मडगांव सोंपता. मागीर बाकीचे सगळें एक्सपोनेन्शियल रायज जालो पळय तें जालें. प्लॅनिंग भुरगेपणांतलें मडगांव आनी आतांच्या मडगांवा भितर व्हडलो कांय फरक पडूं ना. रस्ते तेच आस्ते आसा, गार्डन आसा तशें आसा. पयलीं तरी गार्डनान लोक तें आतां कितें म्हाका खबर ना कितें भितर चलता आनी कितें तें. मडगांवकार काय थंय वचना गार्डन इतलें. आनी प्लॅनिंगाचें कितें? प्लॅनिंग कोण करतलो? प्लॅनिंग करपाक एक अर्बन प्लॅनर आसता न्ही, जे हांवें बॉम्बे बी पळयलां. बॉम्बे काम सगळे कडेन काम केलां की तूं आतां मडगांव SCPDA 3 सिटी पळयता ताच्या अंडर, फोंड्या, वास्को आनी मडगांव. डेव्हलपमेंट प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी. तूं ताच्या ऑफिसान गेला केन्ना एक तांचो ड्रॉइंग बोर्ड नासतलो, स्टडी कांय ना, फक्त ODP चेंज करपाची, झोन चेंज करपाक. आनी ताका घाई आसता. फुडली अशी 5-5 वर्सांचें प्लॅनिंग आसता. 5 वर्सांनी मडगांव खंय पावतलें, 10 वर्सांनी खंय पावतलें, कितलो वॉल्यूम जातलो, त्या नवें नेटवर्क कितें जाय रस्त्याचें. बेश्टें वाडना. शार आसा तें बेश्टेंच वाडना. ताका नेटवर्क करचें पडटा, नवे रस्ते करचे पडटा. फक्त पॉट होल भरले म्हणून शार वाडना. आतां पळय ODP, मडगांवचे ODP करता. हांव स्टडी करता की आतां फाटलीं 20 वर्सां ODP चल्ल्या. ताजे रस्ते नवे रस्ते आसा ODPचेर, एक्झिक्यूट जावंक ना. नवे रस्ते एक्झिक्यूट जावंक ना. 30 मिटराचो समजा सांगपाचेंच जाल्यार कितलेशेच अशे फ्रॉम बोर्डाक पॅरलल रस्तो आसा, फ्रॉम रवींद्र भवन टू गोगोळ. मागीर फ्रॉम विशांत टू रेल्वे स्टेशन रस्तो आसा. मदींच कोण तरी घुमटी उबारली आनी थंय कोणा तरी थंय तशेंच उरली. कोणा इच्छा शक्ती ना ते रस्ते करपाक जाय म्हणून. मागीर शार कशें वाडटलें? आनी हातून कितें जालां, झोन चेंज करीत आसा. आतां ही नवी ODP हांव ह्या लायनींतलो आसून पूण हांवें असलें केन्नाय लचाणां केली ना झोन चेंज करपाची. हें टावन प्लॅनिंगाचेर सोडलें हांवें, कळ्ळें तुका. आतां व्हडले झोन आयल्या, 300, 350. पाजीफोंड सारक्या घरान, एका घराक खंय तें म्हाका खबर ना, तें पळयल्यार दिसता 350. पाजीफोंड खाचीन. पयलीं कितें आशिल्लें की पॉलिटिकल एंगलूय आसा तें म्हाका खबर ना. हांव ओपन करून पळयतालो ती ODP घेवन येवपा आशिल्लो हांव. पयलीं कितें आशिल्लें की CBD म्हणटा ताका, कमर्शियल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ती ही आशिल्ली कंप्लीट बाजार आनी
आनी सगळे ताणें सिवन झोन केल्लो. आतां सिवन झोन बी तशें जायना. आतां कोण तांकां अप्रोच जाता पळय तो मागीर तो खाचीन खंय आसुनी हावजींग बोर्डान सिवन झोन जाता, कसलोय झोन जाता. स्पेशल कमर्शियल म्हणटा 350. आतां तो एक एकदां तांकां दिसता की लँडलॉर्ड करता आपल्या रेट चड येवचो म्हणून. पूण लँडलॉर्ड करता म्हणून हाणी करपा जाय न्ही तें. हाणी कितें हे कित्याक करता, लँडलॉर्डान एप्लाय केलें हाणी टावन प्लॅनर बसप तांणी करप न्ही तें. आतां हांगा टावन प्लॅनर कोण आसा, टावन प्लॅनर एकटोय ना. येदो व्हडलो कमर्शियल कॅपिटल आसून कोण ना, टावन प्लॅनर एकटोय ना. कमिटी आसता, कमिटीन इंजिनियरींग आनी आर्किटेक्चर एकटो कोण इंजिनियर आसा, बाकी सगळे राजकारणी. हय, आनी ताका इंजिनियराक आतां येतना ताच्या फोन करून आयलो हांव. ताका म्हणटा आपल्याक कांय विचारून आपल्याक कांय वालोरूच ना. बाकी सगळे वर्कर्स आनी राजकारणी, सगळे राजकारणी. आनी इतले ताचे मुखार ताका लागून म्हजो प्रश्न आशिल्लो, तूं हांगा मडगांव सावन ल्हानांतल्यान व्हड जाला, थंय सामकें तें उक्ते मडगांव पयलें आसतलें, सामकें जितले कितें म्हणजे कोमाक सारके जाग्यार सामकें जितलें अशें फेस्टीव टायप हें पयलें ना. आतां पयल्यार हें सगळें दिसता की मडगांवाक आमचे बस स्टँड पयलींचे बस स्टँड जर पळयलें जाल्यार दिसतलें की तूं मडगांवां आसा काय आनी कित्याक आसा, अशे तरेची परिस्थिती आसा. सो हें पळय. सेकंड शार प्लॅन जालें, आमी उलयले आतां शार प्लॅन आनी कितें चल्लां तें. शार मागीर प्लॅन जातकर मेंटेन कोणें करप, म्युनिसिपालिटी. सॅनिटेशन, टेक्निकल सेक्शन आसा पळय तांचें काम फर्स्ट इज गार्बेज एंड सॅनिटेशन एंड नथींग एल्स. गार्बेज, सॅनिटेशन, गटर्स हें तें. तेन्ना ताका ते मडगांवची एक वॉटरवेज आसा, पुर्तुगेजांनी केल्ल्यो गार्डना कडेन. वॉटरवेजाचो प्लॅन तांचे कडेन आसा जाल्यार पळय, काय ना, सगळें राम भरोसे काम. गटर्स आसता प्रत्येक शारांत, पुणे म्हण तांकां इनवर्ट लेवल म्हूण आसता गटराचो. आतां तुजें हांगा समजा एक कितें बांदपा जाय जाल्यार तुजी गटर लेवल तें दिता, आमकां कांयच खबर ना. टेक्निकल सेक्शन इज जस्ट बिल्डराच्यो आनी बाकीच्यो घरांच्यो फायली पास करपाक. थंय ड्रॉइंग बोर्ड ना, कांय ना, प्लॅन ना, कांय ना. आतां असले परिस्थितींतल्यान आमकां मुखार वचचें पडटा. सो आतां मडगांव शाराचे हे वेट गार्बेज, ड्राय गार्बेज आनी हे तांकां तांणी कन्सल्टंट तरी घेतला. कन्सल्टंट घेवपाक जाय ह्या गोश्टीचे. इंदोर सारक्या शारा कडेन म्हजो जवळ लागींचो संबंद आसा म्हणल्यार कितें, म्हजी चली थंय लग्न करून दिल्या. 10 वर्सां पयलीं इंदोर जें आशिल्लें आनी आतां आसा न्ही इंदोर, खूब फरक. एका कमिशनरान चेंज केलें कंप्लीट. अवेरनेस, रंगनाथन काय कोण कमिशनर आयिल्लो, ते अवेरनेस केलें. लोक करतले म्हणून, म्युनिसिपालिटी करतले म्हणून लोक रावता, लोक भायर उडयता म्हणून म्युनिसिपालिटी रावता, कोण कोणाक पडून ना. तुवें आतां पयलीं म्हणटा तशें हो हे कावन्सिलराचे म्हाका खरी काकूट दिसता. खंय काकूट तांचे. ते बाबा नगरसेवक जाता कितें तरी, तांकां अक्षरशा थंय गटर साफ करपा खातीर तांकां भीक मागून कामगार हाडचे पडटा. हांव पळयतलें म्हज्या हाजेर. हांगा 20 वर्सां 10 वर्सां हांवें बांदिल्ली, 2003 बांदिल्ली गटरां. 20 वर्सां त्या गटरां हात लावना, ती माती भरून पॅक जाल्या. रस्त्या वयल्यान उदक वता, गटरां वचना, रस्त्या वयल्यान. रस्त्या पेड्ड्यार. सो मडगांवचे आतां तूं म्हणटा कचऱ्याचो जर प्रश्न आसलो, इतलो तेंप जालो, इतले म्हणल्यार कितलेशे आमदार जाले, कितले हे जाले, अजून कचऱ्याचो प्रश्न कित्याक सॉल्व जायना? कितले कडेन वचूनय आयल्या, कितलेशे प्रोजेक्टय आयले. आमी बेंगलोर गार्बेज डिस्पोजल प्लांट पळोवन आयिल्ले तेन्ना 5 तेन्ना जी.पी. नायक आनी मडगांवचे थोडे आशिल्ले ब्युरोक्रेट्स, ते पळोवन आयले हांगा करतले आनी हें करून मागीर ते मुखारूच वचना जालें. एक तर जाग्याचो प्रश्न, तो डोंगर आनी हें तें अशें जालें. आनी मागीर तातूंत टॅक्नोलॉजी खंयची हाडपाची, आनी मदीं आनी कोणा तरी घाली. कितें रॉकेट सायन्स न्ही, प्रत्येक कडेन गार्बेज डिस्पोजल जाताच, प्रत्येक सिटीन जाता. हांगा कोल्हापूर आनी बेळगांवां, हांव इंदोर बी म्हणपाची गरज ना, बेळगांव वचून पळोवपाचें. आतां बेळगांव इतलें खरेंच बेंच मार्कींग म्हूण आसता न्ही सिटीचें. आमी गोंयांत रावन बेंच मार्कींग सिंगापूर अशें करता आनी जर्मनी अशें करता म्हणपाची गरज ना. आमचेच शेजराक कितें चल्लां तें पळोवपाक. कारवार कशें करता, कारवारूय आतां बरें जाता. लेट्स बेंच मार्कींग. हांव पळय बेळगांव ती स्मार्ट सिटी, बेळगांव स्मार्ट सिटीचे अंडर येता. सुंदर केला तांणी गार्बेज आनी हें तें आपले करता. पूण मडगांवां कितें
तुका रस्त्याचेर दिश्टी पडटा मारुती देवळा कडेन आनी हें तें सगळें प्लास्टीक आनी आज 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 आमचे गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आसा तांणी एकूण 14 जाणांचेर कारवाय केली. म्हणजे लोकूय बी आतां लोकांचें अशें जाला की लोकांक आनी कांय ना हाडटात रस्त्याचे उडयले गेले. आनी सेकंड इज मडगांव इज चारय वटेंतल्यान पंचायती आसा न्ही दवरले सावंत एरिया सगळे पोटले हाडटा हेवटेंतल्यान कोलव्यां आनी पोटले हाडटा मडगांव उलयता तोय बी भार येता मडगांवचेर. पूण ताचे खातीर तरी कितें तरी यंत्रणेन कितें आनी एक हें जावपाक शकना की ह्यो ज्यो विलेजीस आसात तांचे कडल्यान एक रेवन्यू मेळटा. सो एक टोटल सगळ्या विलेजीसा खातीरच एक कॉम्प्रिहेन्सीव असो प्लॅन जावपाक शकना काय? कित्याक शकना शकता. तेन्ना ठरलें वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट हे वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट बॅरन लँड्स आसा फातर्प्यां आनी हांगा व्हरता पळय ते सावड्ड्या वेर्णा गव्हर्मेंटाची. बेंगलोर आमी पळयल्ली ती गार्बेज डिस्पोजल इज सरावंडेड बाय IAS ऑफिसर्स बंगलोज. ओके हां इट इज कंपाउंडेड सरावंडेड बाय ऑल ब्युरोक्रेट बंगलोज. एक वास येना भितर गार्बेज मागीर कशी जायेन ते सेग्रिगेट करता प्लास्टीक आनी ते प्लास्टीक वेगळें जाता आनी मागीर स्प्रे मारून मागीर ते प्लास्टीक वता भरणी करपाक लो लायंग एरियाज आसता रोड भरपाचे आसता माती भरता तातूंत वता ते प्लास्टीक. हें केन्ना पळयलें तेन्ना. आनी आतां हांगा वेर्णा करून एक सामकें सेंट्रल मेळटालें न्ही आनी गव्हर्मेंटाचें लँड आशिल्लें तें तसो तेन्ना आमी एज हांव मडगांव फस्टूय बी आमचे हें आशिल्लें आनी आमी सगळे इनपुट्स दिताले मडगांव फस्ट तर्फे. आमी मागीर हांचे कांयच चलना म्हणून आमी ती मागीर ती संस्था बंद केली 2005 आमी सगळे बिजनेसमॅन बीग बिजनेसमॅनाचे आशिल्ले. इट इज नॉट ए NGO बट इट इज एक मडगांव फस्ट म्हणून आमी खूब इनपुट्स दिले हाचे खातीर. म्हाका दिसता एक हे काडिल्लो बुकलेट काडिल्लो कितें जावपाक शकता. प्लस आमी पायलट प्रोजेक्ट केले मडगांवां. तेन्ना तें ऑर्गेनीक इनऑर्गेनीक कांय खबर नाशिल्लें. तेन्ना ही डस्टबिनाय बी प्लास्टीकचे नाशिल्लीं सिमिटाचे ड्रम्स येताले ताका डिस्टेंपरान एका ग्रीन आनी पिंक करून आमी कॉम्बान पायलट प्रोजेक्ट केलो. तो पायलट प्रोजेक्ट आमचो सॅबोटेज केलो आनीच की तुमी थंय करता आपल्या हातून कोण करतलो रात्यान ताणें सपोर्टेज केलो कावन्सिलराच्या भितर झगड्यांनी. ताका लागून म्हणटा हे हाका दोश कोणाक दिवपाचो कावन्सिलराक दोश दिवपाचो काय जे कोण आमदार आसात किंवा बाकीचे जे कोण आसात तांकां दिवपाचो दोश? कितें कोण पळय प्रत्येकाक एक करता तेन्ना एक खंयच्यान तरी एक स्फूर्ती मेळपा जाय. प्रत्येकाक दोश ब्लेम दिवपा जाल्यार ब्लेम 100 जाणां दिवपाचो. आमदाराक दिवपाचो आमदार कमी पडटा काय तो तांकां मुखार काडपाक ताचें प्रोत्साहन कमी जाता काय ताचें पुश कमी जाता. आय एम नॉट हे आतां पॉलिटिकल न्ही हांव जनरल सांगता तुका. कित्याक ताका मडगांव म्हणल्यार 2 आमदार येता मडगांव फातोर्डेचो येता आनी येता. सो मडगांव इज बोथ न्ही. पूण अशें कंपेरिजन जावपाक लागता मडगांव म्हणल्यार पुरानी दिल्ली आनी फातोर्डा म्हणल्यार नवी दिल्ली म्हणून अशें कंपेरिजन ना तातूंत कंपेरिजन जावनी पूण हें जावनी. पूण मडगांव कितें मडगांव इज ओल्ड सिटी इट इज अ न्यू सिटी. फातोर्डा कांय नाशिल्लें काळगांव वचपाक भिताले आमी इंजिनियरींग कॉलेज आसतना बसीर देवपाक. सो जशी ओल्ड दिल्ली आनी न्यू दिल्ली ओल्ड दिल्ली न्यू दिल्ली भशेन कशें जातलें. थंय ताका रस्तो मेळ्ळो. आतां मडगांवचें रवींद्र भवन थंय जातलें. मडगांव खंय रवींद्र भवन बांदपाचो जागो आसा. बस स्टँड मडगांवचो थंय मेळ्ळो. आतां मडगांव जागोच ना न्ही डेवलप करपाक. सो दॅट इज द हे. आतां तातूंत मागीर चकाचक जाला रोड वायडनींग जाला तो दुसरो पार्ट. पूण मडगांवां आतां रोड वायडनींग करपाक जागे खंय उरल्या जागे खंय आसा. आनी एक सांगता म्युनिसिपालिटीचें आनी एक हें म्हणल्यार रोड आसा पळय तितलेच रोडाचेर आतां सगळेच धंदे चालू जाल्यात. ते हें बांदपाचे घुमट्यो तर जाल्योच ताचे खातीर कितें तरी सामकें स्ट्रिक्ट करपाक जाय. स्ट्रिक्ट करपाक नगरसेवक आहा तेच उलयता. आनी कोण तरी आनी हांव तेवटेन पळयता खरें पळोवपाक सुद्दां ती खंयची ग्रामीण हो शब्द घेता हांव. अर्बन सिटी न्ही ते ग्रामीण भागान ते हे करता गेटी करता पळय देवळां ते देवळां तरी करता. हांगा घुमटेक सुद्दां गेटी करपाक लागले व्हडले कार्डबोर्डाचे करपाक परमनंट कार्डबोर्ड. 20 वर्सां हात लावपाना. तूं मठा कडेन वचून पळय एक देवूळ जालें 5 वर्सां पयलीं एक देवूळ आयलें 2 वर्सां पयलीं एक आयलें हे देव व्हडल्यो सामक्यो आनी रोडाचेर म्हज्या घरा कडेन ह्या रोडाचेर झेंडो लायले रस्त्याचेर. हांवें म्हणलें झेंडो तुजी दुर्गा भितर लाया कोण जय अमको आनी जय अमको तमको रस्त्याचेर झेंडो. हाजे खातीर म्युनिसिपालिटीचें काम तें म्युनिसिपालिटीचें काम. पूण आतां कितें आसा कोण मेतेळ जायना. कित्याक तांकां आतां तूं म्हणटा न्ही कोणा ब्लेम करपाचें. ब्लेम करपाक ते टॅक्निकल सेक्शनान जे काम करपी आसा पळय तांकां कोणें तरी जाग्यार हाडपाक जाय.
आतां म्हजी फायल आसतली, म्हाका त्रास करतले हे ते चड गोश्टी. तांकां जाग्यार हाडपा जाय. तांकां कितें दिसता की आमी मडगांव सिटी खातीर न्ही, आमी बिल्डराचे फायली चाळपा खातीर आपल्या बसयल्या म्हण हांगा, आनी कितले वर्स ते एकाच जाग्यार बशिल्ले आसा. मागीर मडगांव कशें सुदारतलें? एक म्युनिसिपालिटी दिल्ली, दुसरी एससी पेडी म्हणजे ताजे व्हडल्यान एक कितें आमचे ते जंतर मंतर टायप एससी पेडी इतली वर्सां आसून एससी पेडीन वचप म्हणल्यार एक अशें तूं खंय असो सस्पेन्सशें तें अशें मोकळीक हें ना बसप आनी हें तें करून. तरी म्हाका तरी सामकें जिवार येता थंय एसपीडीन वचप. म्युनिसिपालिटीन वचपाचें सोडूच, कित्याक म्युनिसिपालिटी शूड बी इनवायटींग. लोकांक हें येवचें दिसपा जाय, आपल्यालें सांगपाक कितें बारीक बारीक गोश्टी. आतां हांव कितें जर दुसऱ्यान कोण तरी इलिगल केलें आनी तो सांगपाक गेलो जाल्यार ताका कांय दिना, कित्याक तांकां हें ना. जे ब्युरोक्रेट्स आसा पळय तांकां हें दिवना, ब्रिफींग दिवना. बाबा तुजे कडल्यान कितें जाय, तांकां कोचिंग दवरपा जाय, तांकां ट्रेनींग दवरपा जाय. जशें आतां टिचरांक आनी प्रोफेसरांक ओरिएंटेशन आसता, तांकां इंदोर सारके जाग्यार धाडपा जाय, तांच्या म्युनिसिपालिटी अंडर काम करपा दिवपा जाय. म्हजो एक प्रोजेक्ट आशिल्लो, हांव हाडपा आशिल्लो तो इंदोरचो, कोणें केलो पळय हर्षद वारसी म्हणटा तो, हांव फाटीं रोटरीचो आसतना, आनी हांवें टॉक दवरपाक केल्लो. सगळें जालें फायनल, लास्ट मिनीट टॉक ताका लंडना वचचो पडलो, जालें आनी सगळें आपयतलो म्हणून हांव. तांकां ट्रेनींग दिवपा जाय न्ही. बाबा तुजी दीस इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीस इज युअर दीस. तुजी रिस्पॉन्सिबिलिटी फक्त फायली चाळून लोकांक स्वतावपाची न्ही. तूं म्हणटा तशें तांकां ओरिएंटेशन दिवपाक जाय, तांकां व्हरून तें दाखोवपाक जाय. हे हाजे पयलीं अशें टूल जाले. आतां आमचो फोमेंटोचो जो गोंयांत आयिल्लो ते आमचे संसदाचेर आयिल्लो तेन्ना बेंगलोर वचून सगळें पळोवन आयिल्लें टॅक्नोलॉजी कितें आसा तें आसा तें आसा. आतां ते कितें आमचे ड्राय वेस्ट आनी वेट वेस्टाचें हें करपा खातीर थंय वचून पळोवन ते हे प्लांट हाडून घालून, पूण प्लांट चलना. सो अशें हाजे पयलीं जयपूर वचून आयल्यात आनी वेगवेगळे कडेन वचून टूर करून आयल्यात, पूण ताजो फायदो मडगांवाक जाल्लो अजून तरी दिसना. हांव म्हणटा त्या टुराचे ते दॅट इज अ गार्बेज डिस्पोजल प्लांट. गार्बेज हांव म्हणटा ते म्युनिसिपालिटीचे जे स्टाफ आसा पळय, ऑर टेक्निकल स्टाफ, तांकां जाणविकाय आसपा जाय. बाबा आपल्याली ड्युटी कितें ती, हें ट्रेनींग, आपल्याली ड्युटी कितें, आपल्याक रातची सुद्दां कॉल आयल्यार आपणें वचपाची. आतां काल म्हणटाले मुंबय बी रातची कामां करता, साफ सफाई रातची जाता, लायटीची खांब्याची लायट रातची घालता, डामर रातची घालता, कित्याक तांकां परवडना दिसाचेर बंद करपाक. हांगा आमी 12 वरांचेर रस्तो बंद करता, तें सुद्दां तांकां जमना. तें सुद्दां सारकें गार्बेज डिस्पोजल रातचें कर म्हणना, दिसाचें करा, पूण तें सुद्दां सारकें जावपाक जाय न्ही. सारकें तुजें प्लास्टीक आनी हें तें ट्रक कितले ट्रक हांगा सांबाळपाक जायना. ट्रक आतां त्या लोकांक सांगतात की तुमी ड्राय वेस्ट वेगळो दियात, वेट वेस्ट वेगळो दियात. लोक दितात तशें वता आसता मिक्स करून व्हरतात. तो ओपन करता पोती आनी तातूंतलें सगळें मिक्सिंग करता आनी आपल्या अशें तशें जाता. तेंच न्ही तें प्रत्येक वयल्यांतल्यान येवपा जाय. तें हांगा मिस्टेक ब्लेम अशें न्ही. हांगा कल्चर सांगता तुका, कल्चर सामकें बिगडला गोंयांत तरी. आनी मडगांव म्हणल्यार आमचें गोंय न्ही, कल्चर बिगडला. कोणाचो पांय पोसना, कोणाचें हें ना, कितें आमची कितें म्हणटा तें, कोणाक भंय ना, कोणाचो भंय ना. आपूण हांगा आसा, आपूण उरतलो. तूं केन्ना खंयच्याय ऑफिसाक वता तेन्ना तुजें काम कशें जावचें, हाजे परस काम कशें जावचें न्ही, होच एटिट्यूड चड दिश्टी पडटा. कशें जावचें न्ही, कशें स्वतावचें, कितें तुका सगळीं देवचपणां आनी हें तें सगळें चालू आसा. हांव मुद्दम पळयता, मेन्शन करता. हाताक सगळें बांदतात, तकले लायतात, गळ्यान घालतात, पूण मुखाल्ले मनशाक अशें सतायता की ताजे कडेन गाळी खातात. ताजे कडेन गाळी घालता. मागीर म्हाका काकूट दिसता ह्या लोकांली. कळ्ळें तुका, प्रत्येक जाण वचून थंय असो सातिस्वेत नासता न्ही कोणी. हें म्युनिसिपालिटीचे पळय तशें पळय, ती सुरवात केली म्युनिसिपालिटीची बिल्डिंगेक. म्हाका दिसता की सगळे मडगांवकारांनी आतां चंदा एकठांय करून पेंट मारपाचो. चंदा हांगे ही बी सोड, म्युनिसिपल टॅक्स दिता हें तें सोड. आतां कंट्रीज मुखार सरपा जाय, प्रत्येका कडल्यान देवळाक पेंट मारपाक येता पळय तशें ह्या लेवलाचेर पावलां. ह्या लेवलाची म्युनिसिपालिटीची हालत पावल्या. ही एक शान मडगांवची, एक ती लायटी इल्युमिनेशन बी करून मडगांव येतालें आनी कांय ना.
म्हणून एक तेंपार तो म्युनिसिपल स्क्वेअर म्हणटा तो एक उत्सवाचो जागो आशिल्लो. दिंडेचे किंवा बाकीचे जेन्ना थंय लोक इतलो जातालो, आतां पळयल्या दिसता ती तांची म्हणजे रयाक गेल्या म्हणटा पळय त्या लेवलाचेर येवन सद्याक गेले झाडां जाल्या. इवन म्हाका पेंगमिमाच्या मुखार ते वयर सदांच फोटो काडून हें करता, ते एक दीस कोसळटले. झाडां वचून ती मुळां भितर ती वडाचें झाड वयर जालां. तांचे टॉयलेट एक केल्लें, तें टॉयलेट मागीर केल्लें, तें टॉयलेट नाशिल्लें, तें आतां झाड वचून पेंगमा कडेन उलयल्यार तें झाड दिश्टी पडटा. दीस इज बॅड न्ही. दीस इज नॉट अ हेल्दी सायन ऑफ ए टावन. दुसरी म्हणजे आमचे सद्याक ते नुस्त्याचें मार्केट, SCPDAचे होलसेल मार्केट, थंय जर पळय जाल्यार हे सिटी म्हणपाचें काय कितें हो प्रश्न येता. SCPDA न्ही, SCPDA इज टावन एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी, प्लॅनिंग, सॉरी, टावन प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी. हांकां नुस्त्या कडेन कितें संबंद? रिटेल फक्त तातूंतच रिटेल आनी होलसेल तें डिपार्टमेंट तांचें नुस्तें सांबाळपाचें. आनी तें सुद्दां आतां रिटेल आनी हें C3 झोन केला, खबर आसा? स्पेशल कमर्शियल 300. आतां फीश मार्केट आसा पळय, आतां पळोवन आयलो हांव. फीश मार्केट, भाजी मार्केट, तो ग्रावंड आनी आपल्याले ओशिया कॉम्प्लेक्स सगळो 300 FAR, म्हणजे थंय ग्रावंड प्लस 15 बिल्डींग बांदपाक शकता. कित्याक जाय? कितें हाचे फाटल्यान कितें कारस्थान बी आसा दिसता. कोणाक खबर? वॉट इज द कितें तकली यूज केल्या काय कितें म्हाका खबर ना. आनी कंजेशन्स वाडचे ना इतले रस्ते तेच उरल्या, रस्ते ते उरल्या, गाडयो वाडत आसा, पार्किंगाचो प्रश्न निर्माण जायत आसा. आनी अशें जेन्ना जालें जाल्यार कशें जातलें? पाजी फोंड आनी हे पॉकेट्सांनी आनी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचो एक अर्बन प्लॅनिंगाचो आसता. जेन्ना तूं एक घर करता पळय, खंयचो रोड जावन न्ही, तो व्हडलो रोड आसा इस्टर्न बायपास, एका घराक S1 झोन, दुसऱ्या घराक C1 न्ही, सगळो बेल्ट C1 आसता. परत तो दोनी सायडींतल्यान तो आतां शेख रशीद रोड, दुबाय बी, एक 4 घरां आनी मागीर एक बिल्डींग नासता थंय, सगळ्यो बिल्डिंगूच. हे कितें करता? हांचे कडेन कोण अप्रोच जाता पळय, तांचे झोन चेंज करता. पूण 5 घरां ल्हान S1 उरलो, एकटो C1 हे करता, एकट्याक आनी व्हडलो ताच्या वयलो दिता. सो हाका कसलें प्लॅनिंग हें? तेच तशेंच पाजीपणांतल्या एक राजकारण्यान आपली बिल्डींग फुडाराक एखादें हें जातलें म्हणून ते वाडयल्या. फुडार बी करना शक्य ना आसपास जावपाक जाय न्ही. तें इतले युनिट केले की पार्किंग खंय दवरतलो तूं? 2 मजले पार्किंग भितर जमनीपोन वचचें पडटलें. तें शक्य आसा? प्रत्येक कडेन आतां बाकी देशांनी जाता 2 मजले जमनीपोना. मडगांव शक्य आसा 2 मजले? हांगा उदकाच्यो लायनी आनी गटर लायनाचें कांय ना. आमी अजून बॅकवर्ड आसा. मडगांव इज स्टील बॅकवर्ड. वेन देर इज नो हे लेवल नासता, सिटीचे लेवल्स आसता, प्रत्येक प्लॉटा लेवल्स आसता, दर्याचे कशें उदक वतलें. आतां हांवें सगळें राम भरोसे, डोंगरावयलें उदक शेतां वता, शेतांतलें वता. आनीक ह्या पावसान दाखयलें की कितलीशींच ते भियर कोसळून घरां कोसळून गेली आनी कितें जालें बिकॉज ऑफ जे आमचे दोंगर कापून जेन्ना घर बांदली तेन्ना रिटेनिंग वॉल्स किंवा ते उदक वचपाचो ते वाट कांयच दवरनाशिल्ल्यान सगळीं घरां म्हणजे देवादयेन एक ती बिल्डींग पडपाची, ते बिल्डींग म्हळ्यार व्हडलो अनर्थ जावपाचो, म्हळ्यार रुबी जाल्ले पळय काणकोणां तशें तशें हांगा जावपाचें. हें कितें हो प्लॅनिंग नासतना जाल्यार हें चलता हें सगळें. आतां म्हणल्यार मुखार बिल्डिंगे सॉयल टेस्टींग इज इम्पॉर्टंट. जमनीपोन वचपाक लागलो न्ही, बेसमेंट करपाक लागलो. इवन म्युनिसिपालिटीची जबाबदारी ती सॉयल टेस्टींग रिपोर्ट घेवपाची, परमिशन दिवचे पयलीं. ती इंजिनियरिंगाची जबाबदारी, पूण म्युनिसिपालिटीची जबाबदारी. मुंबय बी ते सगळे रिपोर्ट घेता. म्हणून जाल्यार मुंबय हांगा केओस जातलें आशिल्लें, कळ्ळें न्ही तुका. फक्त परमिशनां दिली आनी बांदले आनी लोक रावपाक आयले. हांगा कितें आसा, मुंबय बी, यचवड, बांद्रा बी, इवन बिल्डिंगे भितर कितें तरी कोणी इलिगलिटी करता आनी ताणें कंप्लेन केली यचवडाक, तो येता आनी ताका दे आर व्हेरी प्रॉम्प्ट. हांगा तुका जायना तशें. हांगा तुका अशी कल्चर आसता की तुका MLA मेळचो पडटा. MLA मागीर फोन येतात ना, मातसो कोणी एकटे जाल्यार पासून ताका एक फोन येता. मागीर फोन येता एकमेकाचे हे जाता. तोय बी काम करना, थंय आळस, शिस्त ना, डिसिप्लीन कांयच ना. हांगा काय ना, चलना सकाळ फुडें येवपाची गाडी, कदंबा गाडी चलयता ड्रायव्हर. मागीर ताका कदंबा आपले
डेपोन सोडली मागीर गाडये कडेन देणे घेणे कांय ना तसली खबर ना सकाळ फुडें आयले मागीर देणे घेणे कांय ना मडगांव बद्दल तितलो आपलो टायम काडलो आनी कितें केलें गेलें एक तूं म्हणटा तशें आमी भुरगेपणांतल्यान हांगा आयले आमगे मडगांवचें हें दिसता कळ्ळें तुका आमकां कांय ना हें उरता तें आनी कलेक्टर आनी हें ते येता चल्ले न्ही 15 दिसांक ट्रेनिंगा येता आनी चल्ले तांकां आतां ताका लागून म्हणटा हे जे कावन्सिलर आनी कितें आसात तांकां कितें मडगांवचो खातीर मोग ना काय ते करपाची जी इच्छाशक्ती आसा ती ना इच्छाशक्ती बी आसा कितें तरी करपाक पूण जायना दिसता थोडे धडपडटा कावन्सिलर थोडे पळयल्यार गटर साफ करपा खातीर आतां गटर साफ करपा खातीर बी कावन्सिलरांनी धडपडप न्ही तें म्युनिसिपालिटीचें काम तें बेजीक रुटीन काम आनी म्युनिसिपालिटी कितें गार्बेज डिस्पोजल एंड सॅनिटेशन पूण म्युनिसिपालिटी जेन्ना बिल्डराची फायल जेन्ना ओपनची येता पळय तेन्ना गार्बेज डिस्पोजल आनी सॅनिटेशन पळयना फक्त ते जोगपा येता जोगपाचें काम तांचें न्ही जोगपाचें पिड्येचें काम तें इलिगल कितें केलां आनी कितें फ्लोर वाडयला तें पळोवपाचें पिड्येचें काम तेंच तांकां फंक्शन्स खबर ना कितें सांगलें एकट्याक ते आयिल्लो पळोवपाक विचारता कितले फ्लॅट कितले आनी हें कितले आनी तुजें काम सॅनिटेशन तुवें कितें केलां गार्बेज डिस्पोजलाचें तुवें कितें केलां तें विचार म्हाका तुजें खबरूच ना कावन्सिलरांक खबर ना वॉट आर देर ड्युटीज ऑफ कावन्सिलराची ड्युटी इज नॉट अ सुपरवायझरी जॉब ते उबो रावन काम करून घेवप ते करून घेता कित्याक लोकांनी पळोवचें आपणें काम केलां म्हणून फुडल्या इलेक्शनाक फक्त फुडल्या इलेक्शना खातीर तयारी फुडल्या इलेक्शनाक आपूण हो कावन्सिलर खूब काम करता आनी MLAचें तागेले घर मोडल्यार रस्तो जाता रस्तो एक्वायर केला पूण घर मोडलें जाल्यार ताची 4 मतां मारता एक्वायर केला हरशीं मदींच ते कोण तरी एका जाचेर स्टेज घाली उत्सवाची ती काडना रस्तो उरलो जावपाचो ओडिपी वेले रस्ते पयलीं करा आतां ओडिपीक हातूच लावपाक जाय न्ही फुडें आतां हो जी ओडिपी केल्या पळय ती सामकी बाबत केल्या आतां रस्ते जे ओडिपीचे दाखयले फाटले 20 वर्सांक रस्ते आसा पळय ते पयलीं करा आनी मागीर फुडल्या ओडिपीक हात घाला सो आतां ह्याच तरेन जर मडगांवचें आतां प्लॅनिंग किंवा हें चालू आसलें जाल्यार फुडार कितें मडगांवचो फुडार खूब डिफिकल्ट फुडार कित्याक हांगा आमी आमची जी मेंटल आतां आमकां चकचकीत दिसता पळय बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट शॉपां आयलीं शोरूम आयले चकचकीत दिसता शोरूम लायटी पेटल्यो आनी तरेतरेची शॉपां आयलीं पूण मुखार भितरल्यान कुसतलें लोकांचेर स्टँडर्ड कितें क्वॉलिटी ऑफ लायफ पेड्डें जातलें क्वॉलिटी ऑफ लायफ कळ्ळें तुका कितें प्रॉब्लेम कितें जावपाक येता मेजर प्रॉब्लेम कितें सॅनिटेशन कितें तरी अशेंच तुंबून आनी हें तें उदकाचें आतां मडगांव फुडल्या म्हाका दिसता ही ओडिपी पळयल्यार हांगा 4-5 हजार फ्लॅट येवपा आसा मडगांवां 500 करून 2-3 हजार कोणी बांदले न्ही आनी ऑफिसां बांदली 3000 फ्लॅट वेदर वी आर केपेबल 3000 फ्लॅट म्हणजे एक फ्लॅटाक भितर 5च लोक रावले आसले जाल्यार 15,000 हे वाडले तितली सिटी कोण येतले ते जातले प्रोजेक्ट ते बी कोणी आसपाक न्ही इन्वेस्ट करपाक तितले पूण कितें आसा जेन्ना सिटी प्लॅनिंग करता पळय तातूंत बॅकअप ताका मेळटलो हें पयलीं थारोवपाक हांव बिल्डींग बांदतां लायट ना 15 वर्सांनी बिल्डिंगेची हालत कितें जातली VT स्टेशन बांदलें ताणें 100 वर्सां मुखाल्लें येवजिल्लें म्हणून 22 प्लॅटफॉर्म केले तेन्ना ताका पिशार काडलो आर्किटेक्टाक तूं 22 प्लॅटफॉर्म करता हांगा एक ट्रेन चालू जाल्या पयरूच ठाण्या बॉम्बे टू ठाणा ना 22 केल्या आतां पळय VT स्टेशन लागून अर्बन प्लॅनिंग म्हणल्यार फुडलें विचार करून करप 20 वर्सां नंतर 100 वर्सां नंतर तशें मडगांवचो फुडले 5 वर्सां नंतर कितें जातलो हाणें विचार केला ना हाणें विचार केला आपूण आनी फुडलें इलेक्शन 2 वर्सांनी 2 वर्सां भितर तो ओडिपी केली जाल्यार आपल्या बरें पडटलें तितलोच विचार सिटीचो झिरो विचार ही ओडिपी पयल्या सिटीचो झिरो विचार मदीं एक प्लॅनिंग करपाक 2012 एक कन्सल्टंट नेमिल्लो मनोहर पर्रीकर CM जाल्लो तेन्ना आनी आमकां प्रेजेंटेशन स्पेनाची आतां स्पेनाची कन्सल्टंट बी करता तेन्ना तांची ती युरोपियन स्टायल सायकलींग ट्रॅक आनी हे ट्रॅक आनी गार्डन्स आनी हें तें हांगा खंय सायकलींग ट्रॅक हांगा लोकांक चलपाक जागे येना सायकलींग आनी ट्रॅक खंय हांगा क्वॉलिटी ऑफ लायफ ड्रायविंगाचें आसा
कसलेंच ना सिस्टमा सांग सादे हे पयशे ना CCTV सांबाळपाक म्युनिसिपालिटी कडेन घाल्ले ना सिग्नल्स बंद पडले सुरू सिग्नल जाले करपाक येना सिग्नल्स बंद पडले सुरू जाले आनी फक्त वयल्यातल्यान सॅटेलायट वाया सॅटेलायट सिटी चलना मोबायल बी तातूंत सिटी चलना सिटी चलपाक हे ग्रावंड रियलिटीज जाय न्ही ग्रावंड रियलिटी हांव कितें करपाक हांगा वॉश बेसीन हें आसा मुताऱ्यो म्हणपाच्यो टॉयलेट म्हणपाचें ना हांगा मुताऱ्यो ह्यो शौचालय लोकांक जाय पडटा न्ही बऱ्यो चकचकीत आसपाक जाय आमी मुखार पावले आतां 21वें शतक जावन आतां 25 वर्सां जालीं एक टॉयलेट फेसिलिटी आसपाक जाय खंय आसा टॉयलेट फेसिलिटी स्पेशली बायलां खातीर हांव पणजे वता तेन्ना हांव पयलीं कला खातीर वतालें मागीर कला बी बंद जातकच टॉयलेट फेसिलिटी हांव सोदतां म्हाका बी खंय हॉटेलान वचचें बरो एक आदार मैदानाचें आसा एक आसा तशें तशें मडगांवां लोक येता न्ही तांचे कडेन टॉयलेट फेसिलिटी क्लीन जाय दॅट इज द ते शाराचें हें एक नीड ट्युरिस्ट इतले येता अशें भोंवता नीड न्ही ती आतां ही नीडूच जावना आनी आमी बिल्डींग बांदल्यो कितें फायदो सो हे कितें जाता अशें निराशेचेच वातावरण उरतलें काय कितें आसा रे ऑफ होप म्हणटा तसं कितें आसा आमी मुखार बरें जातलेंच म्हणून पॉझिटीव वता न्ही मडगांव फर्स्ट ओपन सुरू जालें मुखार बरें जातलें म्हणून मागीर कांयच जायना तेन्ना मडगांव एक एकटो म्हणपालो कांय अर्थ ना टायम वेस्ट करपाचो म्हणून ही निराशेचो सूर निराशेंतल्यान आशा निर्माण जावची इतलेंच म्हाका दिसता कित्याक हो इंटरव्यू कोण तरी SCPD येतले बी कोण जाळवणदारांनी पळोवनी आनी हांवें कितें चूक उलयलो पळय ताणी एक दीस परते आमी डिबेट करपाक तयार आसा हांवें कितें चूक कित्याक हांव बी टेक्नोक्रेट हांवें बी अर्बन हातून हांवें बी काम केलां म्हाका 35 इयर्साचें आमकां फाटल्यान इतली प्रतीर्ग हें आसा गोंयांच न्ही आनी दुसरे कडेन बी सो म्हजे कडेन डिबेट करुया 4-5 इंजिनियरींग आर्किटेक्चरल PDA म्युनिसिपालिटी स्टाफ तुमी गोमंतक टीव्हीन डिबेट धरा तांची सो हे जर सगळें पळयलें जाल्यार अशें दिसता की एक म्हणटात की सद्याक मडगांव जें चल्लां तें फकत दामदावास म्हण चल्ला बाकीचे कोणाक मडगांवचे काय पडून गेलना एक तरेचें हें आसा हातूंतल्यान आतां एक म्हणजे तूं म्हणटा अशें ह्या असल्या इंटरव्यूज बी आयकून जर कोणाकय तकलेक जर कितें प्रकाश पडलो किंवा दामबाबान तांचे परत तकलेक मातशें कितें घालें जाल्यारूच म्हाका दिसता हे सिटीचें बरें जातलें आनी एक दीप बाबान म्हणलें तशें आतां कमीत कमी आतां मडगांव कितें करपाचें करात कमीत कमी ते म्युनिसिपालिटीचे बिल्डिंगेक मातसो पेंट तरी मारत ना तूं म्हणटा तशें लोकांक येवन ते पयशे काडून ती मारचे पडटले आनी ही पाळी येवपाक दिवची न्ही इतलेंच आमी मागून ही चर्चा हांगा थांबयतात हो संवाद आशिल्लो तो फकत कोणाचेर टिका करपाक आनी हें कांय ना एक मडगांवकाराक मडगांव बद्दल कितें दिसता हाजी भावना कितें हें सगळ्याक कळचें हे खातीरच हो संवाद तुजे कडेन आमी केल्लो दीप तूं आयलो हांगा तुवें तुजी सगळीं मतां मांडली तुका देव बरें करूं आनी आमचे जे सगळे पळयतात तांकांय देव बरें करूं पळयत रावात गोमंतक TV